नव्या सिजनात 3 म्हयन्या उपरांत मीन येरादारी सुरू. मीन येरादारी आनी रेटी वयल्यान अडकल्लो ट्रान्सपोर्ट निमणे शेनवारा सकाळसावन कोडली मायनी वयल्यान आमोण्या आनी कापशां मेरेन सुरू जालो. ट्रकवाल्यांकडेन सध्या मिटला. सध्या 12 रुपया टन किलोमीटर रेट आनी 52 रुपयान लिटर डिझेलाचो रेट थारला. दर 3 म्हयन्यांनी खंय मिनाचेर आंतरराष्ट्रीय रेटी प्रमाण ह्या रेटीचो रिव्ह्यू जातलो. मायनिंग बेल्टांतल्या आमदारांची मध्यस्थी फळादीक. साउथ गोवा 3 महिने मायनिंग बंद आसलेली. काल कुडचडेचे आमदार, सावडेचे आमदार आणि सांगेचे आमदार तिघी आमदार आणि सावडेचे सरपंच काल एक मीटिंग जाली आणि ते मिटिंगेक सोल्युशन येले मायनी चालू करपाचें आणि आयच्यान मायनी चालू जालेली आसा. ह्यो रेटीचे विशयी चालू करपाक बरोच प्रयत्न जालो. मुख्यमंत्र्यान बसून सहकार्य केल्लें. त्याच बरोबर कुडचड्याच्या आमदारांनी भरपूर सहकार्य केलें. मागीर सावडेचो आमदार, मागीर आनी सांग्यावयले आमदार अशें जावन ते मागीर चालू जाल्यो आनी आयच्यान ते ट्रान्सपोर्ट जोरान चालू आसा आनी हो ट्रान्सपोर्ट असोच हो सीजन कंप्लीट चालू उरचो आनी मुखार आमकां ह्याच आमदारां कडल्यान मायनिंग विशयी, ट्रान्सपोर्ट आनी रस्त्या विशयी जी कितें डिफिकल्टी येतली ते कितें आमकां सहकार्य हे आमदार करतले अशें म्हाका दिसता. गिरी हायवे वयले माड कशेच मारपाक दिवचे ना म्हण इतिहास जाणकार प्रजल साखरदांडे आनी माड प्रेमी तरणाट्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. गोंयची वळख आनी सुंदरकायेंत माड महत्वाचो. सरकारान उतर दिवन पसून परत गिरीचे माड मारून भराव घालपाचो प्लान चल्ला म्हण दुबावान तरणाट्यांनी थंय वचून चिपको केले. रस्तो वाडयतना माड साल्वार करात म्हण एक्टिव्हिस्ट मागतात. आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे माड आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे माड आमकां जाय. हांगा जे 200 कोकोनट ट्रीज आसात त्यो सदांच तांकां एक थ्रेट आसता गव्हर्मेंटा पासून की केन्ना कापत केन्ना हे करत. लास्ट टायम हांगा येवन ते स्टॉप केल्ले आनी आतां जर पळयलें तुमकां हांगा सगळ्यात माती मड सगळे फिल्ड्स फिलिंग चालू आसा आनी 4-5 कोकोनट ट्रीज त्यो फुडें ज्यो दिसतात त्यो कट करपाचे आसा. एक ऑलरेडी माड मारिल्लो आसा. तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिलें की ते कापचे ना म्हणून. आतां परत हांगा हें चल्लां सो ते मेरिडियन करून सायडीन हें मारलें म्हणून आमकां हरकत ना. पूण ताच्या खातीर ही गोंयची जी सुंदरकाय आसा माडा खातीर आसा आनी हे गिरीचे माड आमकां केन्नाच दिवचे ना. हाच्या खातीर आमकां परत रस्त्यार येवचें पडटा. हे गिरीचे माड वाचोवपाक खूब प्रयत्न करता. फाटले खेप आमी जेन्ना प्रोटेस्ट केल्लो हांगा तेन्ना आमकां सांगिल्लें गेल्लें की हांगा हे माड कट करचे ना म्हणून आनी हांगा पॅरलल रोड वयतलो म्हणून. सो आतां आमी जमला की गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करपाक आमकां खबर ना सारकें की हांगा हे माड कशें कितें तांचो प्लॅन आसा तो काय हें ना. माती भरलेली आमकां पळोवपाक मेळटा. सो आमी मागता की हे माड आसा ते आमची गोंयची आयडेंटिटी आसा, हेरिटेज आमची ट्री गोंयची ट्री म्हणून हे गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आसा. हे माड सारकें वाचोवपाची गरज आसा. हे डिस्ट्रक्शन हे चालू केला हेंच्यांनी गव्हर्मेंटान आहा. जस्ट हांव इतकोच मागपाक सोदता की गव्हर्मेंटा कडेन की बाबा वॉट एवर इज हॅपनिंग बी इन द लिमिट एंड यू ऑल कॅन डू इट वॉट एवर इट इज. एंड करपाचें तुमी समज हांगासर वाडयतले फुडें कितें करतले. सो सगळ्याकूच तुमकां असो स्पेस मेळपा ना की हांगासर पणजे पर्यंत तुमी रोड वायडनींग करतले. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तुमी मातशें सारकें बरें प्लॅनिंग करून मागीर तुमी हे प्लॅन तुमचो एक्झिक्यूट करपाचो की खंय कितें करपाक जाय आनी खंय कितें करपाक नाका. सरकाराच्या स्किमीचेर प्रायव्हेट बसवाल्यांचो वाद. बसवालो सुदीप तामणकार स्किमी मेळना म्हूण सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारता. आतां स्टेट प्रायव्हेट बस ओनर्स असोसिएशनान ताका नांव घेनासतना जाप दिल्या. सरकार खंय बसवाल्यांक कितल्योश्योच स्किमी दिता. कोण एकलो उठ्ठा आनी सरकाराच्या नांवान बडबडटा ताका खंय कांयच अर्थ ना. हो सीएम दोनाय दोळ्यांनी एक कदंबाकूय पळयता आनी आमकांय पळयता.
म्हणजे आमकां अशें दिसता की तेणी दोन्ही गोंयकाराचोय धंदो आमचो राखला. कित्याक आयज बसवाल्याचो धंदो हो गोंयकाराचो, टॅक्सीवाले हे गोंयकारूच, टू व्हिलर पायलट आसा हे गोंयकारूच, आनी ह्या सीएमान ह्या इतल्याय गोंयकारांक आमकां अनुदान दिल्लें आसा गाडयो नव्यो घेवपाक. तितून करून काल एक एसोसिएशन आमचें दुसरें एसोसिएशन आहा, तेणी एक स्टेटमेंट काढलो तेजे जनरल सेक्रेटरीन की हे जे आमकां पयशे जर मेळना सारखे जाल्यार आपूण स्ट्रायकाक बसतलो म्हणून. आमी ताका सांगूंक सोदता हे जे सरकारान आमकां ह्या गव्हर्मेंटान कितें दिलां हे ऑल ओव्हर इंडिया खंयच ना, आनी ते जर फाल्यां अनुदान आमचें बंद जालें तूं कोण ते स्ट्रायकाक बसपाक? तुज्या बापायचें तें? हे सरकारान आमी रिक्वेस्ट केला आमकां लागून आमकां सरकारान दिल्लें आसा हें अनुदान. तूं जर फाल्यां स्ट्रायकाक बसलो आनी तिडकीन जर तेणी फाल्यां ती स्क्रॅप केली स्कीम जाल्यार आमी कोणाक रडपाचें? आमी त्या लिडराक सांगूंक सोदता की तूं जें करता आनी कितें कितें करून पळय तुजें कितें करता तूं एकाच जाग्यार सद्या स्थिर ना. तूं हांगा धांवता, तूं हे पार्टीक जॉयन जाता, ते पार्टीक जॉयन जाता, हें तें करता आनी आमची वाट लावं नाका. आमचें सरळ तुका सांगप आमच्या धंद्यान मदीं तूं येवं नाका. ही स्कीम जी आसा ही सरकारान आमकां दिल्ली आसा, आमी जबरदस्तीन ही स्कीम घेवंक ना आनी आमी सरकाराचेर जबरदस्ती करूंक शकना. ती दिना जाल्यार आमी बसी बंद करतले, हंगर स्ट्रायकाक बसतले हें न्हू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.